कोकणी भाषा मंडळ गोय आयोजित आपुलप लेखन आणि सादरीकरण या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक हांव पुनम बुरये मायमोगाचो येवकार भेटयता. सर कविंद्र फळदेसाय आजच्या ह्या सत्रांत आप उलोवपाची कला आणि कसबा तुमच्या मुखार उलोवन दाखयतले, आपले विचार मांडटले. ताचे उपरांत तुम्ही विचारिल्ल्या प्रश्नांक जापो दितले. हांव सगळ्यांकडे एक विनंती करता की सगळ्यांनी आपले मायक्रोफोन आणि व्हिडिओ बंद दवरचे. तुमचे प्रश्न चॅट बॉक्सात घालूं येतात. कोकणी भाषा मंडळ संस्थेचे भांडारी राजेश प्रभू हांचे कडेन मागता की तांणी कवीन सराची वळख करून दिवची. ताचे उपरांत कवीन सर व्याख्यानाक सुरवात करतले. सुरवेक तुमच्या मुखार सराची वळख करून दितात राजेश प्रभू. नमस्कार. कोविड महामारीचे संकट असूनही कोकणी भाषा मंडळान अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळाच्या फुडारपणाखाला आपले काम अखंडितपणान चालू दवरला. वेगवेगळ्या विशयांचेर कोकणी भाषा मंडळ व्याख्यान कार्यशाळा आयोजित करत असा. शिक्षक, विद्यार्थी, तरणाटे आणि पालक हांकां डोळ्या मुखार दवरून संशोधन, अणकार, व्हॉइस मॉड्युलेशन, देवनागरी टंकलेखन, शुद्धलेखन अशा विशयांचेर ऑनलाईन कार्यशाळा आणि व्याख्यानाक घडोवन हाडल्यात. आयच्या व्याख्यान हो हाजोच एक भाग. फुडाराकूय अशी खुबशी व्याख्यानां आणि कार्यशाळा करपाचो कोकणी भाषा मंडळाचो आवेस असा. ह्या कामा खातीर गोंयभरचे तरणाटे, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी हांचो आमकां सदांच हातभार लागला. तांचे आमी खूब उपकारी आसात. शिक्षकाची गरज मतींत घेवन तशेंच पालक आपल्या भुरग्यां खातीर आप उलोवपा विशीं मार्गदर्शन सोदतात ह्यो गजाली मतींत घेवन कोंकणी भाषा मंडळ आज आप उलोवप, लेखन आणि सादरीकरण या विशयाचेर हे व्याख्यान आयोजित केलां. ह्या व्याख्यानाक आमकां आज मार्गदर्शक म्हूण लागल्यात कोंकणी कला आणि साहित्यीक मळावयले एक कडेगांत व्यक्तिमत्व भौमानिस्त कविंद्र फळदेसाय. तांची वळख आमकां सगळ्यांक आसाच, पूण कार्यावळीचो एक भाग म्हणून तांची एक वळख. भौमानिस्त कविंद्र व्यंकटेश फळदेसाय हे एक शिक्षक आणि लेखक. फाटल्या सुमार 26 वर्सां सावन ते माशे काणकोण हांगासरल्या सत्यवती सोयरू आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयात ते शिक्षक म्हणून वावर करतात. तांची एकांकी, नाटकुली, पथनाट्य आणि काणयांची पुस्तकां उजवाडात आयल्यात. कोंकणी तशें मराठी भाशेंत ते सातत्यान बरयतात. तांची उजवाडाक आयिल्लीं काही पुस्तकां: मनीसगांव हे काणयेचें पुस्तक, राजकुंवर शेणला कोंकणी एकांकी जेलो, आरंभ मराठी एकांकी जेलो, सर फुडें पथनाट्यांचो जेलो, बिकणां नाट्यकुलांचो जेलो. संन्यस्त्य या एकांकिकेचो गोमंतकी प्रातिनिधीक एकांकिका संग्रह वर्ष 2004 या गोमंतक मराठी अकादमीन काडिल्ल्या पुस्तकाक आस्पाव आसा. 21व्या शेंकड्यांतली आधुनीक कोंकणी एकांकी सर्त 2012 हातूंत वळख या एकांकीचो आस्पाव जाला. साहित्य अकादमीन प्रकाशीत केल्ल्या समकालीन कोंकणी एकांकी वर्ष 2014 या प्रातिनिधीक एकांकी संग्रहात बोन्सा या एकांकीचो आस्पाव जाला. माझ्या मना, गांव भाव, थोडी थोडी युवा पिढी, संवेदना.com, तुमचं आमचं सेम नसतं, झापड पिंगा हे मराठी दिर्घांक. हंस थिएटर ट्रेनिंग सेंटराच्या वतीन तांचे राज्य तशेंच राष्ट्रीय पावंड्याचेर खूब प्रयोग जाल्यात. हे लेखन तांणी नवप्रभा या नेमाळ्यांत वात्रटिका बरयल्यात. साबार कोंकणी मराठी नाट्यछटा आनी कवितेचेर लेखन तांणी केलां. कोंकणी खुबश्या ध्वनिफितां खातीर आनी शॉर्ट फिल्मां खातीर गीतलेखन, कथा आनी संवेदन लेखन तांणी केलां. तांकां खुबशे पुरस्कार फावो जाल्यात. राजकुंवर शेणला या एकांकी जेल्या खातीर कोंकणी कला साहित्य केंद्र कुडचडे गोंय हांचो 2009-2010 वर्सांचो सर्गवासी रामनाथ एस मथा यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार तांकां फावो जाला. राजकुंवर शेणला या एकांकी जेल्या खातीर गोवा कोंकणी अकादमी पणजी गोंय हांचो सर्वोत्कृष्ट कोंकणी साहित्यीक पुरस्कार 2012 या वर्साक तांकां फावो जाला. सर फुडें पथनाट्य संग्रहा खातीर
कोंकणी कला साहित्य केंद्र कुडचडे गोंय हांचो 2018 वर्सांचो सर्गवासी सरिता सदानंद खानोलकर नाट्यलेखन पुरस्कार तांकां फावो अशें हे आमचे भौमानिस्त कविंद्र व्यंकटेश फळदेसाय आज ते आमकां मार्गदर्शन करतले. ह्या विशया खातीर ते एक सामके योग्य अशे मार्गदर्शक आमकां लाभल्यात. आमी तांच्या कडल्यान खूब कितें जाणून घेवया. देव बरें करूं. Poonam, can I start? कविंद्र बाब तुम्ही स्टार्ट करचे. ओके या. हा कविंद्र सर सुरू करा. पलाश मातशी चेक करा पयलीं. स्लाइड्स क्लियर दिश्टी पडटात? हय सर, क्लियर दिसतात. ओके. नमस्कार. आयचो उलोवपाचो विशय आसा आपुलोप, लेखन आनी सादरीकरण. फाटलीं जायतीं वर्सां उच्च माध्यमीक विद्यालयीन पावंड्यार सर्ती खातीर जायत किंवा हेर काही कारणाक लागून जें लेखन जालां त्या लेखनाच्या अनुभवांतल्यान जे कितें मेळ्ळां तें तुमचे मुखार दवरपाचो आज हो एक ल्हानसो यत्न. आपुलप, लेखन आनी सादरीकरण. लेखन करता आसतना सादारण खंयचे मुद्दे लक्षांत घेवचे, सादरीकरणा वेळार खंयच्यो गजाली लक्षांत दवरच्यो, हाचे पयलीं एक 2 किंवा 3 गोष्टींतलो जो बारीकसो फरक आसा तो समजून घेवया. सोलिलॉक्वी म्हणया आमी स्वगत. नाटकांनी बी एक पात्र आमच्या मुखार येता आनी जें सादर करता तें उलोवप जें आसता तें हांव म्हजे कडेन चड उलयतां. म्हणजे जें पात्र तुमच्या मुखार आसता तें पात्र स्वताचीच सुख दुख्खां, स्वताच्योच भावभावना एका तरेन स्वता कडेनच उलयता. म्हजे भितरलेंच हांव व्यक्त करतां आनी मुखार बशिल्ले प्रेक्षक तें पळयतात आनी ते समजून घेतात. जेन्ना आमी मोनोलॉगा कडेन येतात किंवा नाट्य छटे कडेन येतात, आप उलोवपा कडेन येतात, तेन्ना हांव म्हजे कडेन उलयतांच, पण हांव म्हजे कडेन उलयतां त्याच वांगडा हांव हेरां कडेन उलयतां. प्रेक्षक जे मुखार बसल्यात तांचे खातीर माचयेर हांव एकटोच दिसतां, पूण भोंवतणी जायते जाण आसतात जे प्रेक्षकांक दिसनात, पूण हांव ज्या पद्दतीन उलयतां, ज्या तरेन पळयतां तें जेन्ना प्रेक्षकांक लक्षांत येता तेन्ना तांचे मुखार चित्र अशें उबें रावता की एक मनीस एक खंयच्या तरी विशयाचेर उलयता, दिसता एकटोच, पूण हाजे भोंवतणी वेगवेगळ्या वयाचे, वेगवेगळ्या प्रांतांतले आसत, वेगवेगळ्या भाशेचे आसत, लोकय आसात, इतरय पात्र आसात. हो मोनोलॉग. म्हाका खबर आसा एखाद्या प्रश्ना भितर एक प्रश्न चडसो आसतलो मागीर. तो प्रश्न आसतलो फॅन्सी ड्रेसाच्या संबंधी. हालीं फॅन्सी ड्रेसाच्यो स्पर्धा दिसान दीस वाडत आसात. जशें नांवां भितर फॅन्सी ड्रेस आसा, म्हाका तरी दिसता की हांगा नाट्य जें आसा त्या नाट्या परस वेशभूषा ही जास्त महत्वाची फॅन्सी ड्रेसां भितर. जो भेस ते पात्र किंवा तो मनीस येता, तो जे परिधान करता, जे न्हेसता, तो भेस चड महत्वाचो.
परत ते कॅरेक्टर जे माचयेर येता ते आपली वळख करून दिता आनी ताचे खातीर एक मोजकीच वाक्य असतात. आणि जर आमी टायमिंग पळयलो, कालावधी पळयलो प्रेझेंटेशनाचो, जाल्यार नाट्यछटेच्या कालावधी परस फॅन्सी ड्रेसाचो कालावधी हो कितल्याशाय पटीन कमी आसता. एक 1.5 मिनिट आसत, 2 मिनिट आसत. म्हणजे एक बारीकशी लायन आसा जी समजून घेवपा जाय. फॅन्सी ड्रेस, नाट्यछटा आणि कथन, मागीर कथाकथन आसूं किंवा खंयची गजाल प्रेझेंट करप, हातूंत बारीक बारीक डिफरन्सीस आसात. म्हणजे फॅन्सी ड्रेसाक वेशभूषा महत्वाची, चड महत्वाची. वेशभूषेक नाट्यछटेकय महत्व तितलेंच आसा. पूण फॅन्सी ड्रेसाक कॅरेक्टर आपूण कोण हें सांगता आनी वता इतलोच भाग. म्हणजे तो गैरसमज जावचो न्ही. पूण एक एक फावट कितें जाता, फॅन्सी ड्रेस ही नाट्यछटे कडेन पावता आनी नाट्यछटा ही फॅन्सी ड्रेस जावन उरता. हो फरक आमकां बरयता आसतना थोडोसो लक्षांत येवपाक जाय. हाचे खातीर एक 3 गजाली तुमकां सांगले हांवें: सॉलिलोकी, मोनोलॉग आणि फॅन्सी ड्रेस. आता विशया कडेन वता आसतना मोनोलॉग, आप उलोवप किंवा नाट्यछटा, मुळात ह्या साहित्य प्रकाराचो आकार खूब ल्हान आसता. जर तुम्ही विश्वकोश बी जर पळयलो जाल्यार तातूंत भितर थोडे कडेन अशें आसा की 25 ते 50 ओळी मेरेन ताचें बरोवप आसचें, ताचे परस चड आसचें न्ही. परत नाटक, एकांकी आणि नाटकुलें ह्या सादरीकरण प्रकाराचो जर विचार केलो जाल्यार नाट्यछटा किंवा आप उलोवप हे सादरीकरणा खातीर सुद्दां ताका वेळ खूब कमी लागता. कंपेर टू 1 ॲक्ट प्ले, ड्रामा किंवा मे बी अ स्कीट, ह्या 3 तुलना केली जाल्यार हांगा खूब कमी वेळ लागता. म्हणजे स्पर्धेचोच जर विचार केलो जाल्यार 5 मिनिमम आणि 7 मॅक्झिमम मिनटां अश्यो बऱ्योचश्यो स्पर्धा मोनोलॉग सर्तीक जातात किंवा नाट्यछटेच्यो स्पर्धा ह्यो 5 ते 7 मिनटां मेरेनच असतात चडश्यो. लेखक दिसचे परस ताणें निर्माण केलें पात्र दिसप गरजेचें. आमी हांव म्हजें एग्जाम्पल घेवन सांगता. खूब वर्सां टिचींग प्रोफेशनां आसतकीर आमकां स्वभावा प्रमाणे काही गजाली आमच्यो सांगपाची एक संवय जाता. म्हणजे म्हजे व्ह्यूज कितें, म्हजी मतां कितें, आनी हांव बरयता आसतना सुद्दां बऱ्याच फावट म्हजी मतां त्या पात्राच्या तोंडांतल्यान व्यक्त करपाचो प्रयत्न करता. पूण हांगा सदांच सक्सेस मेळना. कित्याक तुमी जें पात्र उबी करतात तें पात्र आनी तुमचे स्वताचे विचार हे एक एक फावट मॅच जावपाक शकनात. सो जेन्ना तुमची स्क्रिप्ट तयार जातली तेन्ना मदें मदें तुमी तुमची फिलॉसॉफी थंय दिश्टी पडपाक वतायना. जें कितें सांगतात तें त्या पात्राच्या स्वभावा प्रमाणे वता तें दिश्टी पडपाक जाय. म्हणजे अल्टिमेटली जेन्ना मोनोलॉग पळोवन कोणी वतलो तेन्ना ताजे मुखार मोनोलॉग केलें तें कॅरेक्टर उबी रावतलें, ती व्यक्ती जी सादर केल्या ती उबी रावतली. आता हांगा उलोवपी पात्र एकच आसता, म्हणजे ताका एकमुखी संवाद म्हणया. पूण ते लोकां कडेन उलयता, खूब लोकां कडेन उलयता. म्हणजे एक देखीक आमी घेवया की 5वेच्या वर्गाक शिकपी एक भुरगो आसा आनी तो ऑनलायन क्लासीसाची संबंदीत उलयता अशी एक नाट्यछटा. जाल्यार घरा भितर ताची आवय आसा, घरा भितर बापूय आसा, धाकलो भाव आसा, व्हडली भयण आसा, ही 4 कॅरेक्टर आसत जाल्यार हे एक कॅरेक्टर तुमकां दिसता आनी ते एक कॅरेक्टर 4 लोकां कडेन उलयता. नाशिल्ल्या हेर पात्रांचो प्रतिसाद गृहीत धरून उलयता. आमी खूब फावट लेखनाच्या वेळार ही गजाल नोट करपा जाय. आता तुमी खूब टायर्ड जाल्यात आनी घरा कडेन आयल्यात, घरा कडेन येवन तुमी बसले, बसतगीर मातसो श्वास घेतलो, आवयक उलो मारलो आनी सांगले, आई च्या दिता मगे. आता च्या दिता मगे जातगीर तिजे एक आन्सर आसतलें, हाडटा, हय, तयारच आसा, कितें तरी आन्सर आसतलें. हो प्रतिसाद तुमी गृहीत धरपा जाय. ती व्यक्ती थंय प्रत्यक्ष माचयेर ना, पूण हांव अमक्या व्यक्ती कडेन उलयतां, ती म्हाका रिप्लाय करता. म्हणजे फाल्यां दुकानार गेले आनी दुकानार वचून विचारलें बटाट कशे कील, आतां तुमचो प्रश्न आसा. सो प्रतिसाद कसो आसतलो, 40 रुपये कील
₹50 किलो हो प्रतिसाद आसतलो, हाजे खातीर तो स्पेस तुमकां दिवपा जाय, मागीर तुमचे रिएक्शन येतले. म्हणजे बरयत आसतना नाशिल्ल्या हेर पात्रांचो प्रतिसाद हो रायटरान गृहीत धरचो पडटा, की म्हजे पात्र हांव प्रेझेंट करतां किंवा बरयतां हें अमकें, तें माचयेर आसतलें, भोंवतणी इतली पात्रां आसतलीं आनी ही पात्रां ताका रिस्पॉन्स दितली. आणि तो रिस्पॉन्स एज अ रायटर हांव गृहीत धरतलो आनी म्हजी स्क्रिप्ट रेडी करतलो. हें मोनोलॉगाची एक खासियत. संहिता तयार करतना म्हाका ज्यो महत्वाच्यो गजाली दिसतात नाट्यछटेच्यो किंवा मोनोलॉगाच्यो, त्या काही महत्वाच्या गजाली विशीं हांव उलयतां. पहिली गजाल महत्वाची दिसता पात्राची निवड. आणि ताचे खातीर सगळेच मान्य करतले की निरीक्षण किंवा ऑब्झर्वेशन हें सगळ्यांत महत्वाचें. आमी जंय जंय भोंवतात, आमकां जी जी मनशां मेळटात, प्रत्येक मनशामध्ये आपली अशी एक खासियत आसता. मागीर ती उलोवपाची खासियत आसत, मागीर ती बसपाची खासियत आसत, किंवा एखादे फावट ताची कपड्याची खासियत आसत, लकब आसत खंयची विशिश्ट. आता हातूंतल्यानच तुमकां तुमची एक कॅरेक्टर निवडपाचें आसा. सो ते कॅरेक्टर पयलीं निवडप. म्हणजे म्हाका खंयच्या विशयाचेर बरोवपाक जाय हाचे परसय म्हाका जो मनीस प्रेझेंट करपाचो आसा, तो जाणटो, तो नेणटो, तो भुरगो, कोण, ती बायल मनीस. दुसरें म्हजे पात्राचें वय कितें, एज कितें. कारण तुम्ही जेन्ना पात्राचें वय कन्सिडर करतात तेन्ना तुमची लेखनाची भाशा किंवा त्या पात्राच्या तोंडातले संवाद जे आसात ते बदलतात. म्हणजे जर प्रायमरी स्कुलाचो भुरगो ऑनलायन टिचिंगाचेर उलयतलो किंवा मोनोलॉग करतलो जाल्यार त्या प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्याची भाशा ही वेगळी आसतली. आणि हेच जर ऑनलायन टिचिंगाच्या बाबतीत हायर सेकंडरीचो टीचर उलयतलो जाल्यार त्या हायर सेकंडरीच्या टीचराची त्याच विशयावेली भाशा वेगळी आसतली. हाचे खातीर वय आनी भाशा महत्वाची. दुसरी पात्राची भाशा म्हणटना हांव दुसरोय विशय घेता किंवा दुसरी बाजू घेता भाशेची. एक वया प्रमाणे भाशा, दुसरी प्रांता प्रमाणे भाशा. म्हणजे जर म्हाका कॅरेक्टर जर आसा तें कर्नाटकाचें दाखोवपाचें आसा, कॅरेक्टर जर आसा म्हाका कारवारचें दाखोवपाचें आसा, जाल्यार हांव ती स्टायल हाडटलो. खंय वयता, कितें करता, हय, ही भाशा हांव स्क्रिप्टीन वापरतलो. म्हाका जर काणकोणचो दाखोवपा जाय, खंयत रे, ही म्हगेली स्टायल वापरतलो. म्हाका जर मडगांव वचपाचें आसत जाल्यार खंयत रे, ही वापरतलो. सो ही भाशाय बी पात्रांची खूप महत्वाची. म्हणजे म्हाका जें पात्र तयार करपाचें आसा, म्हाका ज्या पात्रा खातीर नाट्यछटा उबी करपाचें आसा, तें पात्र खंयच्या प्रांतांतलें आसत, खंयची भाशा ताका दितलो हांव. मे बी तें पात्र काणकोणचें उरत, पूण तें येवन जर कारवारच्या लोकां कडेन उलयता जाल्यार तेजी एक्शन रिएक्शन कशी आसतली हें म्हाका खूब पयलीं विचार करचो पडटलो. हांव जें पात्र किंवा जें कॅरेक्टर बरयतां ताजी मनस्थिती म्हाका पयलीं लक्षांत घेवची पडटली. आता कोविड-19 होच विशय घेतलो आनी म्हाका समज एक नाट्यछटा बरोवपाचें आसा, एक मोनोलॉग बरोवपाचें आसा. खूब जाणांचे बद्दल हांव बरोवपाक शकतां, पूण हांव अशें एक कॅरेक्टर घेतां जीं कामा निमित्त गोंयांत आयल्यांत आनी सडनली तांकां तो प्रांत सोडून वचपाची पाळी आयल्या. खंय तरी रावतात, सगळें सामान सुमान गुठलायलां आनी ती वचपा भायर सरल्यात, तांकां वचपा वाहन ना. आतां हें सिच्युएशन आसा, त्या वेळार त्या बायल मनशेची किंवा त्या दादल्याची मनस्थिती कितें आसतली. ही मनस्थिती जर म्हजे लक्षांत आयली जाल्यार हांव चड बरें बरोवपाक शकतलो. सोंपें उदाहरण दिवया आनीक, की म्हणजे उमेदीचें उदाहरण दिवया. शाळा 8:00 सुरू जाता आनीक 2:00 सुट्टा, आनी सडनली एक दीस हेडमास्टर क्लासीन येता आनी भुरग्यांक म्हणटा, भुरग्यांनो आतां 10 वरां जाल्यात, आतां तुमी घरा वचपाक हरकत ना. त्या वेळार असो जर बेगीन स्कुलांतल्यान भायर वचपा भायर सरिल्लो भुरगो जर आसत जाल्यार तो खंयच्या हातूंत आसतलो, खंयच्या मुडां आसतलो. हे त्या कॅरेक्टराचे मूड्स जे आसात ते आमकां पयलीं समजून घेवचे पडटले,
की म्हाका एक्झॅक्टली म्हजी कॅरेक्टर खंयच्या पद्दतीन खंयच्या मुडाक उलयता, खंयच्या मनस्थितीक आसा, ताच्या तकल्यात खंयचे विचार चलता, तो टेन्स आसा, तो हॅपी आसा, तो चड विचाराक आसा, तो गोंधळाक आसा, हें म्हाका समजून घेवचें पडटलें, जें म्हाका स्क्रिप्ट तयार करतना खूब बऱ्याक पडटलें. पात्र समाजांतल्या खंयच्या थरांतलें, म्हणजे थोडेशे इंटर रिलेटेड किंवा एकामेका मिक्स जावपी मुद्दे, की जाणें केन्नाच शाळेचें तोंड पळयलें ना असो जर भुरगो आसत आनी तो जर शाळेंत वचपाचे बद्दल उलयत जाल्यार त्या शाळे बद्दल, त्या दप्तरा बद्दल, त्या पुस्तकां बद्दल ताचे विचार पूर्णपणान वेगळे आसतले. म्हणजे हांव एक सादें एक्झाम्पल दितां की एक जो पयशेकाराचो भुरगो जर आसत जाल्यार तो आवयक सांगपाक शकता की आई म्हाका नवी बॅग जाय, ना जाल्यार हांव शाळेंत वचना, हो ताचो हट्ट उरपाक शकता. पूण जर जांकां एकच बॅग परवडना असो जर भुरगो आसत जाल्यार ताजी उलोवप कितें आसतलें, तो आवयक सांगपाक शकपाचो ना, की मौना तो सांगपाचो ना की म्हाका नवी बॅग हाडल्यारच हांव शाळें वतां. तो एखाद्या आवय सांगत की कितें जावं पूण म्हाका शाळें वचपाक जाय. सो समाजांतले खंयच्या थरांतलें, खंयच्या लेवलीचें हें कॅरेक्टर तुमचें, तो गरीब, तो श्रीमंत, तो डेली वेजीस वचपी, काय ताका म्हयन्याक सुशेगाद पगार मेळटा. मागीर एखादें कॅरेक्टर प्रेझेंट करता आसतना ताजें एखादें पेटंट वाक्य आसा काय कितें, पेटंट वाक्य आसा काय कितें, म्हणजे तुमी गांवांनी पळयात, गांवांनी प्रत्येक मनशाचें एक पेटंट अशें वाक्य आसता. म्हणजे त्या वाक्याचो तसो कांय संबंध नासता, म्हणजे ताणें त्या वाक्याक मुद्दाम तें तशें अर्थपूर्ण रित्या म्हणिल्लें आसतलेंच अशें ना. वाघ खावं रे म्हणटा एकटो, तो कितेंय उलयलें जाल्यार वाघ खावं रे म्हणटा. म्हणजे तो त्या वाघ खावपाचो आनी बाकीचो तेका उलोवपाचो कांय संबंद ना. थोड्यांक अशी संवय उरता की दोन ती तीन वाक्य जालीं किंवा एक वाक्या नंतर कळ्ळें तुका, कळ्ळें तुका, कळ्ळें तुका अशें म्हणत राव. आतां तुमी जेन्ना कॅरेक्टर डेव्हलप करतात तेन्ना अशीं काही वाक्यां त्या कॅरेक्टराक दिवप शक्य आसा काय कितें, जी ताची पेटंट वाक्य जावपाक शकतात. सो संहिता बरयता आसतना पयली पात्राची निवड करता आसतना ताची वय, ताची भाशा, ताची मनस्थिती, खंयचो बॅकग्राऊंड आसत ताजो, फॅमिली बॅकग्राऊंड कितें, हें खूब, म्हणजे जितले डीप वचून तुमी चिंततले तितली तुमची संहिता बरी जातली. बऱ्याच फावट कितें जाता की आमी बरयतात, आमी म्हणटना हांव म्हाकाय तातूंत इन्क्लूड करता. हांव आज तुमच्या मुखार उलयतां हाजर तर हांव बरयता तें परफेक्ट ह्या अर्थान उलयना, की आमकां एक नाट्यछटा बरोवपाचे उरतात, आमी बरयत वतात आनी बरयता आसतना हो इतलो भितरलो विचार आमी करनात. सो म्हाका दिसता तो विचार जावचो, भाशेचो विचार जावचो, त्या पात्राच्या वयाचो विचार जावचो, मनस्थितीचो विचार जावचो, मागीर खंयच्या बॅकग्राऊंडांतल्यान तें पात्र आयलां ताचो विचार जावचो. म्हणजे आनीक एक्सप्लेन करपाचें जालें जाल्यार जाका व्यवस्थीत जेवण मेळटा तो ताटांक सहज सांडून वता, एक लेवल आसा. आनीक आमी सगळे पळयतात की अशे लोक आमकां दिसतात जे आमी जे उश्टी म्हणून उडयलां ते तांचे खातीर अन्न आसता. मागीर हे दोन थर आसात. एक हे कॅरेक्टर जर घेतलें जाल्यार हाजी भाशा वेगळी आसतली, ताजी भाशा वेगळी आसतली. तो हो थोडोसो आनीक मातसो मुखारलो विशय. हांव कित्या खातीर बरयतां हें ओवरऑल सगळ्याच हातूंत येता, पूण मोनोलॉगा भितर किंवा नाट्यछटे भितर ताचो चड विचार जावचो. हांव कित्या खातीर बरयतां, म्हाका कितें तरी सांगपाचें आसा. हांव बरयतां हाचे फाटलें रिजन अशें की म्हाका कितें तरी सांगपाचें आसा. कितें, एखादी खंयची तरी घटना, एखादो खंयचो तरी एक केन्ना तरी घडिल्लो इन्सिडंट म्हाका सांगपाचो आसा. हें सिंपल रिजन म्हणून म्हगेलें नाट्यछटा. सो म्हजी कॅरेक्टर येता आनी एक खंयचो तरी इन्सिडंट सांगता वता. दुसरो विचार, म्हाका लोकांचें मनोरंजन करपाक जाय. मनोरंजन म्हणटना म्हाका फक्त मुखार बशिल्ले ऑडियन्स हांसल्यार पुरो, ताचे फाटल्यान म्हगेलो हेतू आनी दुसरें कांयच ना. म्हाका दिसता की म्हजी कॅरेक्टर स्टेजीर आयले की ताणें अशे पद्दतीन उलोवचें किंवा अशे डायलॉग उलोवचे की लोकांनी भरपूर हांसचें आनी लोक हांसत घरा वचचे. मनोरंजन किंवा करमणूक होच म्हजो एकमेव हेतू. मे बी दोनूय उरपाक शकता की म्हाका घटना सांगपाक जाय, पूण ती घटना सांगतना लोकांची करमणूक जातली अशे पद्दतीन सांगपाक जाय. आनी आनीक ऑप्शन आसा की म्हाका सांगपाचें आसा पूण तो उपदेश आसा म्हगेलो.
म्हणजे नाट्यछटा कित्या खातीर बरयतले तुमी, हांव कित्या खातीर बरयतलो, हेंय म्हाका पयलीं खबर आसपा जाय. कित्याक एक एक फावट करमणूक करता करता उपदेश करप शक्य आसा, पूण खूब फावट आमी उपदेश करपाची चिंतूनच नाट्यछटा बरयतात आनी ती नाट्यछटा थोडी जड जाता. जड म्हणजे कळ्ळें न्ही, की आमी पयल्या लायनी साकून शेवट पर्यंत फक्त एकाच हातूंतल्यान उपदेश करीत वतात आणि तो स्पॅन जो आसा तो खूप कमी असता, म्हणजे लक्ष दिवपाचो. आणि थंय जर तुम्ही जर एकसुरी पद्दतीन जर उपदेश करत रावले जाल्यार ते मातशे त्रासदायक जाता. सो म्हाका दिसता की जशें ल्हान भुरग्याक चॉकलेटीचें आमिश दाखोवन कडू वखद बी दिता पळय, तशें खंय तरी करमणूक करता करता उपदेश किंवा बरे जोक्स सांगता फाटकन कानफडा मारल्या कशें जातलें, तशें कितें तरी बरें जोक सांगून तो एन्जॉय करता करता अशे पद्दतीन तुमी ताका हें करतात की तो ते विनोद विसरून तो खंय तरी जाग जाता. सो म्हाका म्हगेले हेतू खबर आसपा जाय. परत म्हगेले पात्र जे माचयेर येतलें तें फक्त घडून गेल्ल्योच गजाली सांगतलें काय कितें, भूतकाळा विशींच उलयतलें काय कितें. म्हणजे हांव जाणटा आयलो आनी तो सांगता की आमच्या गांवांत कोणें एका तेंपार अशें आशिल्लें, तशें आशिल्लें, तशें आशिल्लें, अशें आशिल्लें, हेंच म्हजें कॅरेक्टर सांगतलें काय वर्तमान काळाचेरच उलयतलें, वर्तमान काळाचेर उलयतलें की तेन्ना अशें आशिल्लें, आतां अशें आसा हें उलयतलें, आपल्याची परिस्थिती सद्याची सांगतलें काय फाटल्योच काणी सांगत रावतलें, हेंय आमकां पयलीं ठरोवचें पडटलें. दुसरें, हांव जें पात्र तयार करतां, हांव जें कॅरेक्टर तयार करतां तें पात्र कोणा कडेन संवाद सादतलें. जशें हांवें येदोळ एक एग्जाम्पल दिलें, घराक आवय आसा, बापूय आसा, आजो आसा, आजी आसा आनी भावंडां आसात. आनी स्टेजीर तुमकां एक पात्र दिसता. हें पात्र कोणा कडेन उलयतलें? समज ताका भूक लागल्या, ताका खावपा जाय, मदें कसं तें आवयक उलो मारून सांगतलें काय ना, आई म्हाका भूक लागल्या, म्हाका खावपा जाय अशें सांगतलें काय ना. किंवा तें मार्क लिस्ट घेवन आयलां आनी ताका पेरंट्साची सायन जाय जाल्यार ते कोणाक अप्रोच जातले, कोणाची सायन घेतले. किंवा ताका तागेलें कितें तरी काम करून जाय पूण ताका आपल्या जाग्या वेल्यान हालपाचें ना, मागीर अशे वेळार ते कोणाक आमिश दाखयतले, भावना दाखयतले, मागीर बाबू हांगा यो मातसो. हें म्हाका पयलीं खबर आसपा जाय की म्हजी मेन कॅरेक्टर जे लोकां मुखार दिसता ताका बाकीची कॅरेक्टर्स हांव कोण दितलो. स्कुलांत जर टिचर आसत आनी टिचर हे कॅरेक्टर जर आसत ताका भोंवतणी कोण दितलो. म्हणजे म्हाका जर सॅलरी इन्क्रिमेंट हो विशय घेवन जर टिचर प्रेझेंट करपाचो आसा जाल्यार हांव ताका भोंवतणी जे आसात ते टिचर्स दितलो. मे बी हांव ताका हेडमास्टर दितलो, प्रिन्सिपल दितलो. आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट प्रोविडंट फंड हें डिस्कस करपा खातीर हांव ताका 5वी 6वीची भुरगीं दिवपाना सायडीन. पूण म्हाका जर पिकनिकेचें उलोवपाचें आसा, म्हाका जर गॅदरिंगाचे बद्दल उलोवपाचें आसा जाल्यार हांव प्रिफर कितें करतलो, हांव प्रिफर करतलो 1-2 टिचरय दितलो, त्याच्या वांगडा हांव तांकां भुरगे दितलो. हे बाकीचे म्हणजे जाचे कडेन म्हजी कॅरेक्टर संवाद सादतले. परत तांची संख्या कितली आसची. संख्या म्हणजे कितें की हायलायट जर जातले तुमचे मोनोलॉग किंवा तुमची नाट्यछटा जर हायलायट जातली जाल्यार ती मोजकी आसपा जाय. पूण हांगा दुसरो प्रश्न येता, संख्या कितली म्हणटा आसतना अशी एक कॅरेक्टर घेवया की सध्या जे मेळावली चल्लां त्या मेळावली गांवचो एक तरणाटो अशी एक कॅरेक्टर दोळे मुखार दवरात आनी ताजो एक मोनोलॉग, ताजे बद्दल एक नाट्यछटा तुमकां आमकां बरोवपा जाय. जाल्यार तुमच्यांनी अशेंय करपा जाता की मेळावलीच्या सगळ्या लोकां कडेन तो संवाद सादता. म्हणजे अशें एक चित्र दोळे मुखार हाडात की सगळे लोक खंय तरी निशेधा खातीर एकठांय आयल्यात, तो मदें आसा आनी तो उलयता. तेन्ना तो एकट्या कडेन उलोवच ना, तेन्ना तो त्या भौसा कडेन उलयतलो. म्हणजे हांव प्रेक्षक हे भौसा भितर घेना, तो वेगळो भाग धरता. हांव स्टेजीर येतकीर सुद्दां हे कॅरेक्टर अशे पद्दतीन उलयतलें की आपले भोंवतणी 100-200 लोक आसात. सो हें जर पयलीं म्हज्या किंवा बरयतल्याच्या तकल्याक जर सारकें फिक्स बशिल्लें उरत जाल्यार ताचो भरपूर फायदो आमकां जातलो स्क्रिप्ट रायटिंगाच्या वेळार. आतां बरयता आसतना
काही मर्यादा आमकां घालून घेवच्यो पडटल्यो आनी ही महत्वाची गजाल. सुस्ता म्हणून बरयत रावलो आनी एक फावट कितें जाता, आमी जें कितें बरयतात ताच्या मोगान आमी खूब पडटात. जे बरयता आसतना अशें दिसता, अरे बेस्ट वाक्य, कितें पेजाद वाक्य बरयलां हांवें. आनी मागीर एक पेजाद बरयतकीर एक फावट ताच्या फाटल्यान दुसरी पेजाद वाक्य येता आनी मागीर आमकां खंय थांबचें तें कळना. जे आमी बरयत वतात आनी आमी जें कितें बरयलां त्या आमी बरयल्ल्याच्या मोगाक आमीच पडत वतात. नाट्यछटा बरयतल्यान एक गजाल लक्षांत दवरची की नाट्यछटेच्या लेखनाचो भाग सोंपतकच सादरीकरणाचो दुसरो भाग आसा. ह्या एकूणच नाट्यछटेच्या प्रकारांक जसो वाचक आसा तसो प्रेक्षकय आसा. म्हणजे पुस्तक वाचलें आनी सोंपलें हो एक भाग. कादंबरीच्या बाबतींत तें जाता, कथेच्या बाबतींत तें जाता, पूण हांगा सरळ सरळ सादरीकरणाचो दुसरो भाग आसा. म्हण आमी आमकां काही लिमिट्स घालून घेवची पडटली, लिमिटेशन्स घालून घेवची पडटली की म्हाका आवडटा म्हण हांव बरयत वतलों अशें जावपाक शकना. म्हाका एक त्या वेळेचें भान दवरून म्हजें लेखन दवरचें पडटलें. म्हजें लेखन हो पसारा जावचो ना, नाट्यछटेचें लेखन हो पसारा जावचो ना हाची काळजी म्हाका घेवची पडटली एज अ रायटर, लेखक म्हण. कित्याक एकल सादरीकरण जें आसा तें जर एखाद्या वेळार चड लांबलें किंवा सादरीकरणाक जो कलाकार आसा तो जर कमी पडलो जाल्यार तें खूब त्रासदायक आसपाक शकता. म्हणजे एक तुमची 15 मिनटांचो समजा मोनोलॉग आसा, तुम्ही नाट्यछट बरयल्या आनीक ताजें बॅरिंग खंय तरी सुटलें उलयत उलयता. पयलीं सुरवात बरी केल्ली, मागीर तो खंय तरी लेवल ताचें कमी जालें आनी एक 2-3 मिनटांचेर येतकीर ताचें लेवल कमी जालें तर मुखार ताका 12 मिनटां सादरीकरण उरलां. सो लोकांचें लक्ष किंवा प्रेक्षकाचें लक्ष ताचे कडेन उरपाचें ना, तें पॉवरफुल सादरीकरण जावपाचें ना. सो हांगा एक टायम लिमीट ह्या दोनूय गजालींचो विचार करून आसचें की 5 मिनटां खातीर म्हजी स्क्रिप्ट आसतली, 7 मिनटां खातीर म्हजी स्क्रिप्ट आसतली आनी स्क्रिप्ट अशे पद्दतीन बरयतलो की ताका मागीर सादरीकरण आसा. जितलें सुटसुटीत आनी बंदिस्त लेखन आसतलें, कॉम्पॅक्ट आसतलें, तितलें चड बरें. हांव अशें म्हणटलों की नाट्यछटा हो एक लघु साहित्य प्रकार, म्हणजे धाकटो. म्हणून परत रिपीट करपाचें जाल्यार आपूण जें कितें बरयता तें बरोवप कट करपाची ताकद उरपाक जाय की ना म्हाका हें खूब बरें बरयलां हांवें पूण नाट्यछटे खातीर म्हाका हें युजफूल न्ही, हें म्हाका कट करचेंच पडटलें आनी हांव तें कट करतलों अशें विचार करूनच लेखन सुरू दवरचें पडटलें किंवा सुरू करचें पडटलें. आता येवया लेखनाच्या वेळार विरामचिन्ह आनीक थोडसो ब्रेक घेता. ब्रेक इतल्या खातीरच की हांव तुमकां थोडेशें काम दिता. हें जें मुखार कितें दिसता स्क्रिनीचेर तें परफेक्ट आसा अशें न्ही, पूण तें तुमी वाचात. विरामचिन्ह वाक्य आनी शब्दां मुखार येतात ती अशें म्हणून बरयलां आनी ताचे नंतर एक पॅराग्राफ दिला, तो तुमी वाचात मातसो पॅराग्राफ. आनी वाचता आसतना मायक बंदूच उरूं, पूण तुमी जंय बसल्यात थंय मातशें मोठ्यान वाचून पळयात आनीक शुद्ध लेखनाचे नेम किंवा पूर्णविराम देत थंय थांबचें पडटा अशें बी म्हणटा पळय आमकां, तशे पद्दतीन ते वाचून पळयात. जस्ट वाचून पळयात ल्हान भुरग्यां भशेन. पूरम स्क्रीनीचेर दिसता न्ही? सर ना, स्क्रीन दिसना. दिसना? ना. दिसता सर, दिसता. ना दिसना, आमकां दिसना. तशनी विरामचिन्ह वाक्य आनी शब्दां मुखार येतात. एक पॅराग्राफ असो दिसना तुमकां? दिसता. दिसता सर. तुमकां पिन करची पडटा. दिसता. तुमकां पिन
पडटा. दिसता सर, दिसता. ओके, हो पॅरेग्राफ तुम्ही वाचलो थोड्यान तरी? हो पॅरेग्राफ वाचलो? कोणतरी एकटो मायक अनम्यूट करात आणि सांगा तो पॅरेग्राफ वाचलो? हय सर. ओके, हय सर वाचलो. हो पॅरेग्राफ जस्ट नजरे मुखार दवरात आणि हांव होच पॅरेग्राफ म्हज्या पद्दतीन आमी दुसरे पद्दतीन मांडला आणि मागीर हांव तुमचे कडेन उलयतलो की हांगा तुमकां किती फरक जाणवलो तो. हो लक्षांत दवरात पॅरेग्राफ, ज्या पद्दतीन मांडला त्या पद्दतीन लक्षांत दवरात. आणि आता नेक्स्ट पॅरेग्राफ पळयात. नेक्स्ट पॅरेग्राफ दिसता न्ही स्क्रिनीचेर? दिसता. हय सर दिसता. हो नेक्स्ट पॅरेग्राफ वाचात आणि मागीर आमी परत उलोवया ह्या विशयाचेर. ओके, हो पॅरेग्राफ वाचून जालो? हय सर. येस सर. ओके, हय सर जालो. पहिलो पॅरेग्राफ दिल तो आणि दुसरो पॅरेग्राफ आता जो तुमच्या मुखार आसा तातूंत जो मॅटर आसा त्या मॅटरांक किंवा जे कितें बरयलां तातूंत तसो कांय फरक ना न्ही? आसा? ना. त्योच गजाली मांडल्यात, बरोबर न्ही? हय. मागीर फरक खंय पडटा तुमकां दिसलो सांगात? जी तुम्ही चिन्ह वापरले सर, चिन्ह वापरला सर. हय. आता विराम चिन्हांनी किती फरक पडलो असं तुमकां दिसता? फरक पडलो सर. हावभावान फरक पडटा. म्हणजे हांगा तुमकां थंय जे येदो जो परिच्छेद दिला तो एक परिच्छेद कसो दिसलो लेखन केल्ल्या भशेन, आणि हांगा ते थोडेशे ना म्हणले तरी संवादाचे लागे पावले न्ही विराम चिन्हा लागून? हय. हय. म्हणजे एक्झॅक्टली जेन्ना आमी नाट्यछटेचे लेखन करतात, आपुलोपाचे लेखन करतात, तेन्ना विरामचिन्हां ही खूप महत्वाची. ती विरामचिन्हां खूप कितें सांगतात. जर विरामचिन्हां व्यवस्थित नासतना फक्त पूर्णविराम दिवन जर लेखन जालें आणि जर एखाद्या नवख्या भुरग्या कडेन ती स्क्रिप्ट पावली आणि ताका जर तुमीच मोनोलॉग कर म्हणून सांगलो जाल्यार अशें जावपाक शकता की जशें 15 ऑगस्टाक 26 जानेवारीक ल्हान आसतना आमी भाशण कशें करतात, आज 15 ऑगस्ट अशें म्हणून आमी सुरू करता पळय, तशेंच ते भुरगे सुरू करतले. खंयच स्टॉप आसपाचो ना, खंयच एक्सप्रेशन्स आसपाना. पूण हांगा जेन्ना क्वेश्चन मार्क येता तेन्ना ताका कळटा की हांगा क्वेश्चन मार्क आसा. परत क्वेश्चन मार्क जरी असलो विचारपाची स्टायल बदलतली, उद्गार चिन्ह असले विचारपाची स्टायल बदलतली. म्हूण जेन्ना नाट्यछटेचें लेखन करतात किंवा खंयचोय फॉर्म जो नाटकाचो आसा तेन्ना विरामचिन्हां ही खूप महत्वाची. आता हांगा हांव विरामचिन्ह म्हणटा आसतना विरामचिन्हाची सुद्दां 2 पद्दती मांडटा. एक जी आसा की तुम्ही वाक्य बरयतात आणि वाक्य पूर्ण जातगीर येता ते विरामचिन्ह. जशें आता ह्या परिच्छेदा भितर आयलां की मजा पळयता न्ही म्हजी अशें जातगीर क्वेश्चन मार्क. ह्या हाडांच्या पांजऱ्या कडेन सरतकयता न्ही तूं क्वेश्चन मार्क. हे सेंटेन्सीस जातगीर आयले. नाट्यछटेक तुमच्यांनी अनेक प्रयोग करपाक शक्य आसा की वाक्य सुरू जावचे पयलीं
विरामचिन्ह किंवा शब्दांच्या पयली विरामचिन्ह. तो एक आमी प्रयोग असो न्ही, हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दाखयता, पळयात. जस्ट पळयात तुम्ही विरामचिन्ह एकटीच येतात ती अशी हेडिंग दिला हांवें. हांवें फुल स्क्रीन केल्यार कितें प्रॉब्लेम जातलो तुमकां? पलाश, फुल स्क्रीन केल्यार प्रॉब्लेम जातलो काय? काय ओके हे आसते? ओके. क्लियर आसा न्ही? दिसता न्ही? हय सर, क्लियर आसा. ओके. आता हे एक्झाम्पल पळयात. विरामचिन्हां जी एकटीच येतात ती, हांवें कितें केलां, हांवें एक एक्झाम्पल घेतला आनी हांवें कंसां बरयलां. भुरगो वर्गांत भितर सरता. आतां ही तागेली एक्शन जाली, पूण मागीर हांवें एक जस्ट क्वेश्चन मार्क घाला. दुसऱ्या हातूंत हांवें कितें केलां, चली आंब्याच्या रुखाक पळयता किंवा चली रुखाक पळयता आनी परत उद्गार चिन्ह दिला. आता अजून त्या भुरग्याचो किंवा त्या चलयेचो संवाद सुरू जालो ना, पूण संवाद सुरू जावचे पयलीं, ताचे डायलॉग सुरू जावचे पयलीं हांवें विरामचिन्हाचो उपयोग करून ताका एक्सप्रेशन्स दिल्यात. आतां सामकी ढोबळ उदाहरणां पळयात मुखार. नेक्स्ट. म्हाका अशें सांगपाचें आहा, भुरगो वर्गांत भितर सरता, भितर सरतना ताजें एक्सप्रेशन आसा तें क्वेश्चन मार्काचें आसा आनी मागीर ताजो डायलॉग आसा नवीन आयिल्लो दिसता. म्हणजे पयलीं तो वर्गा कडेन आयलो, वर्गांत भितर पळयतनाच ताका लक्षांत आयलें की जो टीचर शिकयता तो वळखीचो न्ही, सो ताका अरे हो आनी कोण, हें ताजें एक्सप्रेशन सांगून गेलें आनी मागीर तोच स्वता समजायता नवीन आयलो दिसता. हे अशे उपयोग विरामचिन्हाचो जावपाक शकता. दुसरें पळयात, तें चली रुखा पळयता, अरे अजाप जालें तें सामकें, आनी मागीर तें कित्याक अजाप जालां तें मागीर कळटा. झाड आंब्याचें आनी लागलो पणस. सो मागीर सेंटेन्सीस, मागीर डायलॉग्स आनी पयलीं खंय तरी विरामचिन्ह. हें विदाउट डायलॉग विरामचिन्ह सुद्दां नाट्यछटे खातीर सामकें अत्यंत अशें म्हत्वाची गजाल. आतां थंय कंस पळयतकीर खूब जाण विचारतात की एकांकिका बरयता आसतना, नाटकुली बरयता आसतना किंवा नाट्यछटा बरयता आसतना कंसां भितर सूचना दिवप काय ना म्हण हांवें सगळे कंसां भितरच घेतलां. तुमकां गरज दिसता जाल्यार दिवप, नाका तर दिनाकात. हें कशें की हांवान तुमकां नेमकें कांय सांगना, तुमकां जाय तें तुमी करात, हें ताजें इन शॉर्ट आन्सर. पूण कंसांक ज्यो सूचना तुमी दितात त्यो बऱ्याच फावट लेखक सोडून हेरांक, म्हणजे हांवें स्क्रिप्ट बरयल्या आनी दुसरो कोण तरी ती बसयता जाल्यार ताका पात्र समजून घेवपाक मदत करता. जे कॅरेक्टर हांवें डेव्हलप केलां, ज्या कॅरेक्टराचे बद्दल हांवें नाट्यछटा बरयल्या, ती समजून घेवपा खातीर ह्यो कंसांतल्यो सूचना खूब फावट मदत करतात. नुकसान कितें जावपाक शकता, म्हत्वाच्यो सूचना समज दिल्योच नात जाल्यार तुमच्या कॅरेक्टराचें जें इंटरप्रिटेशन दुसरो करतलो तें तुमकां जाय तशेंच जातलें हाची अपेक्षा दवरप ना. एक फावट तुमकां दिसता की तुमी कितें तरी तकल्यान धरून एक मोनोलॉग बरयला, तुमी कितें तरी तकल्यान धरून एक नाट्यछटा बरयल्या आनी ती आनी कोणी तरी तुमची बसयल्या आनी तुमकां जें कितें सांगपाचें आशिल्लें किंवा तुमच्या पात्राक जें कितें सांगपाचें आशिल्लें तें तातूंतल्यान व्यक्त जालेंच ना अशें तुमकां दिसता. म्हण काही सूचना ह्यो दिवच्यो. नवोच कोणी बसोवपी आसत, भुरगोच स्वता जर आपलो नाट्यछटा बसयता जाल्यारय त्यो सूचना ताचे खातीर खूब म्हत्वाच्यो आसतल्यो. स किंवा 7 मिनटांचें सादरीकरण आसत जाल्यार रिटन स्क्रिप्ट जी आसता ती जास्तीत जास्त 5 मिनटांची आसची. कित्या खातीर कमी कित्याक आसची तर हांगा ताका मागीर ती प्रेजेंट करपाची आसा, सादर करपाची आसा. ताची सादरीकरणा खातीर ताचे मुवमेंट्स आसतात, ताच्या हालचाली आसतात. तो खंय तरी वचून बसतलो, मदेंकच उठून चलूंक लागतलो, थोड्या वेळान कितें तरी घेवन येतलो आनी कितें,
हे सगळे म्हाका स्क्रिप्ट बरयता आसतना लक्षांत दवरचे पडटले. सादरीकरणा खातीर जर 7 मिनटां आसत आणि हांवें रिटन स्क्रिप्ट जर 7 मिनटांची बरयली जाल्यार प्रेझेंटेशनाच्या वेळार गरज नासतना तो जो कोण कलाकार आसा ताची धांवपळ जातली. कित्याक तुमी ताका एक्झॅक्टली 7 मिनटांचो रिटन मॅटर दिला. सो ताका निदान 1 ते 1.5 मिनिट हे ताजे खातीर दिवपा जाय एज अ एक्टर. हे म्हजें पर्सनल मत. नाजाल्यार फक्त निबंध बी वाचता पळय आमी म्हणजे तितले मिनटां तितले वाचप तशें नाट्यछटेचें जावपाक शकता. म्हूण रिटन स्क्रिप्ट जेन्ना आमी तयार करतात तेन्ना लक्षांत दवरपाचें की 7 मिनटांचें जर प्रेझेंटेशनाची हिशोब धरतात तर 1 ते 1.5 मिनिट त्या कलाकारा खातीर म्हूण दवरपाचें. आमी 5-5.5 मिनटांची स्क्रिप्ट वाचून पळयतकीर आमकां अंदाज येता. ती वाचून पळोवची आणि तशी ती तयार करची. कित्याक ना जाल्यार तें सादरीकरण पॉवरफुल जावपाचें ना. पात्रांच्या हालचालीचो विचार एज अ रायटर म्हाका करचो पडटलो. तो करप चड बरो. मागीर एखाद्याक दिग्दर्शक जो आसा तो आपले स्वातंत्र्य घेवन त्यो हालचाली थोड्योश्यो बदलूंक शकता. पूण त्यो खंय तरी आसतल्यो. म्हणजे आयलो आनी मायका मुखार उबो रावलो आणि सरळ 7 मिनटां तें सगळें प्रेझेंट केलें, खंयच मुवमेंट्स घेतले ना अशें जावपाक शकना. कितेंय तरी मुवमेंट्स ताका आसतल्यो. माचयेर जी पात्रां नात पूण ज्या पात्रां कडेन तो उलयतलो त्या पात्रांक आमकां थोडो वेळ दिवचो पडटलो. आतां हें हांव स्पश्ट कशें करता की आई आज खावपाक कितें केलें गे हो सादो प्रश्न पळय. भितरल्यान आई म्हणटा आज मरे पोळे आनी भाजी. पोळे आनी भाजी केल्या इतलो टायम. तेंच प्रेझेंटेशन जर स्पिडीन गेलें आमी दुसऱ्या त्या पात्राक जे ना पात्र ताका स्पेस दिली ना जाल्यार आमचें कशें जातलें खबर आसा. आई आज खावपाक कितें केलें गे पोळे आनी भाजी. म्हणजे तिका तुम्ही रिएक्शना खातीर टायम दिलो ना. भितर कोण आसा तें कॅरेक्टर जें तुमकां आसा पूण दिसना ताकाय टायम दिवपा जाय. होय विचार रायटिंगाच्या वेळार स्क्रिप्टीच्या वेळार तयार करतना करचो पडटलो. नाजाल्यार आतां जशें एग्जाम्पल दिलां तशें खूब जातलें की उत्तराची वाट पळयनासतना तुमी लागोफाट म्हणजे प्रश्नय तुमी विचारतात, उत्तरांय तुमीच पटपटी दितात आणि कॅरेक्टर आसा काय ना दुसरें तें कळना. नाट्यछटा हें एकसुरी कथन जावंक फावना. म्हणजे हांव उलयतां, हांव सांगतां, कोणाकच सांगना, कोणाकच विचारना, मगेले हांवच अशें नाट्यछटा जावंक शकना. तातूंत नाट्य जर येतलें, तातूंत जर वेगळेपण येतलें जाल्यार म्हाका म्हजी आजूबाजूची पात्रां निवडची पडटली. तुमच्या पात्राचें येवप जाका आमी एंट्री म्हणटात आनी वचप एक्झिट हाचेरय विचार जावप सामकें गरजेचें. विचार पयलीं करपाचो. म्हणजे आतां तुमकां अशी एक भुरगो दाखोवपा जाय जो रस्त्या वेल्यान वता ताच्या फाटल्यान पेटे लागल्यात. तुमी ताका सरळ मायका मुखार हाडून तो सांगता म्हज्या फाटल्यान पेटे लागल्या अशें दाखयतले काय एंट्री घेता आसतना तो धांवत 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 येतलो हें दाखयतले. एंट्री घेता तुमची एक कॅरेक्टर मायका मुखार येतले, तुमची एक कॅरेक्टर मायका मुखार येतले आणि मायका मुखार येवन उबी रावतकीर मागीर पांय कुट्ट तो दाखयतले पांयां काटत आपलो म्हणटले. अशी एंट्री आसतली काय तो येता आसतनाच सो दॅट ताका सांगपाचीच गरज ना. लोकांक येतनाच कळ्ळें की हाज्या पांयां कितें तरी जाला म्हूण. सो एंट्री कशी हें तुमी ठरोवचें पडटलें. एक्झिट कशी हे कॅरेक्टर मायका मुखार संवाद घेवन उगीच उबी रावतले काही हाजे बाबतींत जाता. काय ते रागान वतले जाल्यार खंय वतले. तुमकां जर ताका ऑडियन्सा कडेन जोडपाचें आसत जाल्यार एक एक फावट कॅरेक्टर जें ऑडियन्सांतल्यानच उठून माचयेर येता. एक एक फावट ते आपले सगळें प्रेझेंटेशन जातकीर ते लोकां मदें कोणा तरी सोदीत लोकां मदें घुसता. सो एंट्री आनी एक्झिट जो आसा तुमच्या त्या कॅरेक्टराचो हो तुमकां पयलीं ठरोवचो पडटलो. पात्रांची रंगवण, मेकअप आणि भेस, कॉस्ट्यूम हो तितलोच महत्वाचो. हांव हें सगळें तयार करतना म्हाका एक फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा याद जाली आनी त्या फॅन्सी ड्रेसांक बरीच वर्सां जाली ह्या गजालीक. त्या फॅन्सी ड्रेसांक आवय बापायन आपल्या भुरग्याक मोठ्या उमेदीन
लोकमान्य टिळक करून हाडिल्लो. आणीक स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे म्हणतो पॉवरफुल उलयलो भुरगो. पूण ताका काही कारणाक लागून ताका प्रायज मेळ्ळें ना. आनी प्रायज मेळना म्हणटकीर कसं जाता, खूब फावट म्हणजे कोणें वायट धरची न्ही, खूब फावट भुरग्यां परस चड त्रास आवय बापायक जातात की आमी इतले त्रास केले, अमकी केलें तमकी केलें आनी इतले बरें करून सुद्दां बक्षीस मेळना. आतां थंय एक गोंधळ कितें केल्लो, जे कितें अवेलेबल आशिल्ले लोकमान्य टिळकाचे कॉस्ट्युम्स तयार करपा खातीर ते ताणें केल्लें, पूण ज्यो मिश्यो किंवा जे आनीक टोपी आसा थंय खंय तरी ते कमी पडले. आनी तातूंत कितें केलें, पेपर कट केलो, त्या पेपराचेर काळे मिश्यो काडल्यो, त्यो अश्यो ओठां लायल्यो आनी हांगा सॅल्युटेप लायली. आनी ते एक डायलॉग अर्द जाता पसून ती सॅल्युटेप अशी वाऱ्याचेर फू 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 उडपा लागली आनी मागीर ती पडली. आतां जेन्ना तुमी कॉम्पिटिशनाक वतले तेन्ना हे सगळे कन्सिडर जाता. तुम्ही जर आमी आमचे कडेन मेकअपाचे सुद्दां पळयात, काही अशें करतात की म्हातारे बी म्हळ्यार एकच लायन अशी धोव्वी करप खंय तरी, किंवा मुखारच तितलो धोव्वी करप, म्हणजे जे ऑडियन्सा सादारण दिसता इतलोच पार्ट धोव करून दवरप. आनी चुकून जर ते कॅरेक्टर तुमचे घुंवले बी न्ही जाल्यार ते मेकअप कंप्लीट केलोच ना अशें दिसता. सो मेकअप गरजेचो, वेशभूषा महत्वाची सामकी. ऑफिसां वताची कॉस्ट्युम्स वेगळे आसतले, डेली कामां शेतां वताची कॉस्ट्युम्स वेगळे आसतले, ताचे कडेन आशिल्ले सामान वेगळे आसतले. सो ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका सादरीकरणा वेळार महत्वाच्यो, पूण हांवें ते लक्षांत घेवपा जाय. एज अ रायटरूय हांवें ते लक्षांत घेवपाची खूब गरज आसा. आतां हे आनीक महत्वाचें, हे चडशें सादरीकरणा कडेन येता. प्रॉप्स ही शोभेची वस्त जावंक फावना. प्रॉप्स म्हणजे प्रॉपर्टी आसतात. आमी समज एका बायल मनशे कडेन ती येता तेन्ना तिचे कडेन एक पिशवी दिली आनी ती एंट्री घेतली स्टेजीचेर, आनी ती 7 मिनटां परफॉर्मन्स दिता, आनी 7 मिनटाचे परफॉर्मन्साक ती पिशवी फक्त तिच्या हातां आसा. ती पिशवी हातांत घेवन ती परफॉर्मन्स दिता. म्हाका अशें दिसता की जी पिशवी हातांत घेतल्या तिचो ऍटलिस्ट एक फावट तर यूज जावपा जाय, नाजाल्यार बेश्टीच कित्याक हातांत घेतल्या. सो बसयतल्यान तो विचार करपा जाय. माचयेर तुमी स्टेजीर तुमी खुर्ची हाडून दवरली आनी ते कॅरेक्टर आयले, खुर्चेचो अजिबात यूज जालो ना, मागीर ती खुर्ची कित्याक हाडून दवरली. जर तुमी खुर्ची हाडून दवरतात जाल्यार ऍटलिस्ट वन्स ऑर ट्वायस त्या खुर्चेचो यूज जावपा जाय, कित्याक ती प्रॉपर्टी किंवा ते प्रॉप तुमी तुमच्या कॅरेक्टराचो विचार करून हाडला. मागीर जे प्रॉप हाडटात ताचो यूज जावपा जाय. म्हणजे फाल्यां समज ती हातां धरिल्ली पिशवी, त्या पिशवेनच जर तुमचे कॅरेक्टर अशें घाम पुसता, फायन, नो प्रॉब्लेम, पूण त्या पिशवेचो खंय तरी यूज जालो. फक्त अशें हातां घेवन ती रावन उपकारना. सो प्रॉप्स जी यूज करतात त्या प्रॉप्सांचो यूज कॅरेक्टरान करचो. आवाजांतलो चड उतार, जाका आमी व्हॉइस मॉड्युलेशन म्हणटात, आणि जाग्याचो उपयोग. म्हणजे आता कला अकादमी किंवा रवींद्र भवनाच्या स्टेजीर जर नाट्यछटा करपाची ठरयली जाल्यार पुराय स्टेजीची आमकां गरज नासता. सो आमकां एज अ कॅरेक्टर किंवा बसयत आसतना ती एरिया ठरोवची पडटली की ताजे मुवमेंट्स खंय पर्यंत आसतले, किंवा ते कॅरेक्टर कोणा कडेन कशें उलयतले. म्हणजे एक फावट सामको व्हडल्या आवाजांत तो उलयतलो, पूण कंटिन्युअस व्हडल्या आवाजांत तो उलोवच ना. ते आवाजाचे चड उतार बी ताका समजून घेवचे पडटले. हे पेटंट वाक्य म्हगेलें, बरोवन हाडयलें सोंपलें. म्हणजे जें कितें मांडपाचें आशिल्लें तें मांडलां सगळ्यांक, आनी खास करून कोंकणी भाशा मंडळाक चड आनी चड देव बरें करूं. आनीक जर कितेंय विचारपाचें आसत, प्रश्न आसत तर पूनम. हय सर. सर खूप बरे रितीन विषय मांडलो तुम्ही. कोणाकूय प्रश्न आसा जाल्यार स्टॉप करता. हा, कोणाकूय प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार मुजरत विचारूं येता, चॅट बॉक्सान घालूं येता, आमी सराक विचारतात.
हॅलो सरान विषय सुंदररित्या आणि खोलायेन मांडला, पण डायरेक्ट प्रश्नय तुम्ही विचारू येता. हांव विना उलय. हा सर, संवाद जे आसात पळय ताका लायनीक बंधन असता काय कितली मेरेन आसूं शकता मॅक्झिमम? कांय फावट आमी बरयता ते खूब जातात, सो ते कंठाणवाळे बी जावं शकता, भुरग्याक पाठांतराकूय त्रास जाता, अशा वेळाचेर मातशें मार्गदर्शन करचें सर. संवाद हे सुटसुटीत आसप गरजेचें आनी ताचे खातीर विणा टिचर म्हाका दिसता की एकदां स्क्रिप्ट बरोवन जाली न्ही, म्हणजे हांव जें येदोळ सांगतालो की आमी बरयल्ल्याच लेखनाच्या मोगाक पडटात आनी आमकां मागीर ती वाक्य बिक्य कापपाक खूब दुख्ख जाता. सो म्हाका दिसता की हांवें एकदां बरयलें, सो आय हॅव टू एडिट इट. हांव घेवन बसपा जाय, तें एडिट करपा जाय. दुसरें, तुमी जर स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन तें बसयतात जाल्यार सॉरी, ताचेर आनी एक बरें ऑप्शन आसा जें हांव बऱ्याच फावट करतां, की तुमी स्क्रिप्ट भुरग्याक दियात. हांव जे शब्द स्क्रिप्टी भितर घालतां ते शब्द एक एक फावट तुमी ज्या भुरग्या कडच्यान तो मोनोलॉग करून घेतात ताका बाबड्याक जमनात. मागीर थंय ताका ऑप्शन दियात त्या भुरग्याक की बाबा अशें हें उलोवपाचें आसा, हें तुका कठीण पडटा जाल्यार हांगा तूं खंयची घेवप, मागीर ते चेंजीस करात, परत एडिट करात स्क्रिप्ट. सो एडिशन हें सामकें महत्वाचें. आनी जितले डायलॉग्स ल्हान आसतले न्ही तितले तांकां लक्षांत दवरपा बरें. म्हणजे अशें ना की लांब लचक डायलॉग आसल्यार कंटाळवाणें जातलें अशें ना, प्रत्येक फावट तें कंटाळवाणें जायना. पूण मुळांतच मोनोलॉगाचें किंवा नाट्यचेटीचें लायफ ल्हान, म्हणजे 7 मिनटां, आनी थंय जर लांब लचक दवरलें जाल्यार मातशें तें त्रासदायक सादर करतल्याक एज ग्रुप ल्हान आसलो जाल्यार जावपाक शकता. आनीक कोण पळयतल्याक तें एक फावट कितलें सोंपना मरे, सोंपून सोंपना मरे अशें जावपाक शकता. म्हण ताचेर उपाय आसा तो एडिटींग. आनी हें एडिटींग एक फावट तुवें बरयतकीर तुका 10-15 फावट करचें पडटा. आनी जर ते 15 फावट एडिटींग करतकीर 16 फावट तुका जर परत करन दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता तूं एज अ रायटर तूं बरें लेखन करता. कित्याक कॅन्सल करप किंवा मायनस करप हें जमपाकच जाय. आनी म्हाकाय दिसता खूब फावट की स्क्रिप्ट जेन्ना प्रिंटिंगाक दिता तेन्ना म्हाका दिसता की अरे परत बरयल्यार बरी दिसता स्क्रिप्ट, कित्याक आतां पब्लीश जावपा न्ही ती, मागीर तेन्ना जेन्ना हांव घेवन बसता तेन्ना म्हाका खुबशे बदल करन दिसतात. ही खूब हें बेश्टें बरयलां अशें दिसता. सो तें एडिटींग हें ताचेर हें, आनी वाक्यां ल्हान आसचीं, सुटसुटीत आसचीं, एज ग्रुप कन्सिडर करून तें बरोवचें. म्हणजे प्रायमरीचे एज ग्रुपा खातीर वेगळे, हायर सेकंडरी लेवलीचेर वेगळे, विशय वेगळे आसतले. थँक्यू सर. हांगा एक प्रश्न आयला, हाऊ टू ओवरकम स्टेज फियर म्हणून. हें तुमकां कोणी तरी थिएटरांतलो मनीस चड बरें सांगतलो. म्हाका हाजेर एकच दिसता की स्टेजीर वचपाचो भंय जो आसा तो स्टेजीर वचूनच काडचो पडटलो. म्हणजे मे बी तुमकां जर एकट्याक कोणा भंय दिसता जाल्यार तुमी ताका पयलीं एक पर्टिक्युलर स्टुडंट आसा जो स्टेजीर वचपाक भिता जाल्यार ताका इन ग्रुप धाडून पळयात, टीम वर्क. मागीर पयले फावट 5 बरोबर धाडलो, मागीर 4 बरोबर धाडलो, मागीर 3 बरोबर धाडलो, आनी 1-2-3 अशी एक प्रयत्न केले की मागीर तो स्टेज फियर म्हणटा तो वता. हे म्हजें पर्सनल मत. कित्याक म्हाका जे नाटका परसय चड हांव स्ट्रीट प्लेंक चड इन्वॉल्व आशिल्ल्यान म्हाका लक्षांत येता की हांव पयलीं तांकां स्ट्रीट प्लेंक घेता, आनीक स्ट्रीट प्ले भितर स्टेज नासता. सो ताका लागून ती कोणा लज दिसता आनी कितें काय ना, खंय रस्त्यार जाल्यार रस्त्यार. सो एकदां ती संवय जाली की त्या 15 बरोबर वा 16 जो हरशी ताका भंय दिसता तोय आपोआप तयार जाता. तो स्टेज फियर हें काडून उडयतल्यार पयली ग्रुप एक्टिविटी स्टार्ट करपाची, मागीर ताका हळूहळू इंडिव्हिज्युअल दिवपाचें, एखादो भुरगो आसत जाल्यार. हॅलो सर. हॅलो सर. ओके. सर, हांव कपिल उलयतां. सर, हांव कितें म्हणटा, जेन्ना आमी एक खंयचो विशय बरोवपाक घेतात तेन्ना खंयची तेजे एक भाग करता, सुरवात, मध्य आनी एंड, तेन्ना सर कितें आसपाक जाय त्या विशयाचेर? खंयची अशें म्हणटा आतां पॉझिटिव्ह पॉयंट, नेगेटिव्ह पॉयंट, कशें अशें लेखन करपाक जाय? हांव म्हणजे तुका समज एक नाट्यचेटीचोच विचार केलो, तुका जर बरोवपाक जाय जाल्यार म्हाका म्हगेलें पर्सनल मत अशें की हांव
म्हणजे पळयतल्यान फक्त ताळे मारच्यो आनी बरें म्हणचें म्हण हांव जाणून बुजून तें म्हगेलें लेखन आसा तें सकारात्मक हाचे कडेन हाडटलो ह्या पताचो हांव न्ही. म्हाका म्हगेलो विशय म्हजे पद्दतीन मांडपाचो आसता. म्हाका ह्या जगांत चल्लां तें नेगेटीव हाका कांय अर्थ ना अशें जर म्हाका मांडपाचें आसा जाल्यार हांव तशेंच मांडटलो. हांव एंडा बेश्टेच तें गोड करपाचो ना, एंडा बेश्टेच तें पॉझिटिव्ह करपाचो ना. तुमीच विचार करून पळयात, म्हणजे ओवरऑल असो विचार करात की एखाद्या मनशाच्या स्वभावा भितर काही सेकंदां भितर बदल जावपाक शकता. म्हाका पटना हें. म्हणजे काही सिरियल्स बी तुम्ही पळयात, शेनवार दिसचो स्वभाव आसता तो सोमारा उरना, सोमारा तो एकदम चेंज जाता कित्याक तांकां सिरियल सोंपोवपाचे उरतात. अशें हांगा जावपाक शकना कपिल. सो तुका दिसता आपल्याले कॅरेक्टर अशे पद्दतीन येतले, हें उलयतलें आनी हांगा तें सोंपतलें, फायन. तातूंतल्यान ते नेगेटीव उलयता, ते पॉझिटिव्ह उलयता, पॉझिटिव्ह. जाणून बुजून ओडून ताणून म्हाका तो शेवट करप ना. म्हाका जर तकल्यांकच आसा की लास्ट हो पॉझिटिव्ह येतलो जाल्यार पॉझिटिव्ह करा, काय हरकत ना. आतां हांव एक एक्झाम्पल दिता. हांवें गांधी म्हण एक मोनोलॉग बरयल्लो, महात्मा गांधी. आनी तो गांधी कसो की आतां स्वच्छता अभियान सुरू जालां आणि त्या स्वच्छता अभियानात पार्टिसिपेट जावपाक पण गांधी आयला. आणि तो स्वच्छता अभियानात पार्टिसिपेट जाल्ल्या मेंबर्सां कडेन उलयता आणि अरे केन्ना सुरू जावपाचें तुमगेलें? हॅलो हॅलो, आवाज आयकता? हां सर, हय. ओके, कितें नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लेम म्हणटा. सो थंय कोण तरी म्हणटा की मिनिस्टर आयच्या उद्घाटन जावपाना, कोण तरी म्हणटा ताजे पयलीं फ्रुटी आनी पॅटीस खावन घेयात आनी कितें सद्याचें जें कितें चल्लां सराक नेटवर्क इश्यू आयला असो दिसता. 5 मिनिटांन सर जॉईन जायत. कनेक्टिव्हिटी इश्यू आसा अशें दिसता कविन सराक. 5 मिनिटांन जॉईन जातले. मजगतीं तुमकां जर काय प्रश्न आसात जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सान घालूं येता. अजून सराची 15-20 मिनिटां आमचे कडेन आसात. आयकुप्या कडेन मागता की तुमचे प्रश्न चॅट बॉक्सान घालचे. हॅलो. हॅलो सर, उलयात. पुन्हा म्हजो आवाज येता? आत्ता तुम्ही डिस्कनेक्ट जाल्ले आता येता. हॅलो. हा, आता येता सर. येता सर, आवाज येता. म्हजो आवाज येता? हय, क्लियर आता येवपाक लागलो. उलयात सर. हय, ना कितें तरी कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम, सो हांव मोबायलाचेर कंटिन्यू करता. सो बेस्ट कितें म्हाका जें कितें बरोवपाचें आसता तें हांव बरयतलों. म्हणजे म्हाका ताजो एंड बरो करपाकच जाय किंवा पॉझिटिव्हच मांडपाक जाय अशें म्हाका दिसना. सो तें तुमची एज अ रायटर तुमी फ्रिडम सदांच घेवचें. सुरवात, मध्य, शेवट बी सगळें लक्षांत कितलो जरी घेतलो तरी तें फ्रिडम तुमी घेवचें. ओके सर, थँक्यू. निर्जीव वस्तूचेर तुमी केन्ना आपुलो बरयला? हय, हांवें बरयलां. काळजी अशी कांय ना, म्हणजे कितें पद्दत अशी ना, पूण म्हाका म्हणजे तुमी कितले डीप वचून त्या गजालीचेर विचार करतात ताचे प्रमाणे. कित्याक जेन्ना तुमी आपुलो निर्जीव गोश्टीचेर बरयतात तेन्ना ती निर्जीव गोश्टी सजीव जाता. म्हणजे आतां खुर्चेचेर जर हांव आपलो बरयतलो जाल्यार हांव जेन्ना त्या खुर्चेक स्टेजीर हाडटलो तेन्ना ती खुर्ची जिती जातली. सो तिका फिलिंग्स येतल्यो.
सो ती निर्जीव उरपाची ना. म्हणजे तेन्ना मागीर हांव विचार करता, जशें येदो सांगतालो, खुर्ची कोणाली, मिनिस्टर आली जाल्यार तिचे आपुलोप वेगळे आसतले, प्रायमरी स्कुलाची टिचर आली आपुलोप वेगळे आसतले, पोस्ट मास्टर आली जाल्यार आपुलोप वेगळे आसतले. म्हणजे पळयात, खुर्ची सुद्दां प्रत्येक तुमी खंयची खुर्ची सिलेक्ट करता ताचे प्रमाणे तिचो स्वभाव बदलतलो. एसटी बस स्टँडाचेर जर अनाउन्समेंट करता मनीस, तो ज्या खुर्चेचेर बसता त्या खुर्चे बद्दल जर तुमकां आपुलो बरोवपाक जाय जाल्यार त्या खुर्चेचो टोन सुद्दां अनाउन्समेंटा भशेन आसपाक शकता. सो म्हाका दिसता निर्जीव गोश्टीचेर बरयता आसतना फिलिंग्स कितें आसतली. म्हणजे हांव केन्ना असो सादो विचार करता की म्हाका जर घाय जालो जाल्यार त्रास जाता, सेम जर झाडाचेर कुराड मारली जाल्यार ताका कितें फील जाता आसतलें काय. एक खुर्चेचो पांय जर मोडलो जाल्यार त्या खुर्चेक कितें फील जाता आसतलें काय. अशें थोडेशें म्हणजे जें खंय बरोवन दवरिल्लें नासत पूण मातशें पिशा भशेन जर आमी चिंतलें जाल्यार निर्जीव गोश्टीचें आमकां बरोवप पॉसिबल जातलें. खंयच्याय व्यक्ती चित्रणाचें आपुलोप सादरीकरण जाता तेन्ना परीक्षणाक संदेश महत्वाचो काय केला ना. म्हाका हांव तुमकां पर्सनल सांगलें की म्हाका संदेश हो केन्नाच महत्वाचो दिसना. संदेश दिवपाक हरकत ना, पूण म्हाका ती कलाकृती ही चड इम्पॉर्टंट दिसता. शुड वी एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट टू द वन हू इज प्रेझेंटींग? डिपेंड्स. म्हणजे हायर सेकंडरी लेवलाचेर खूब फावट म्हाका हांव जेन्ना स्क्रिप्ट वाचून दाखयता तेन्नाच फर्स्ट सेकंडाक म्हाका दिसता की हांव जें वाचलां तें भुरग्याक कळ्ळां, सो हांव एक्सप्लेन करपाक वचना. सो डिपेंड्स तुमचे मुखार कोण आसा किंवा खंय तरी तुमकां तें सांगचें पडटा. आनी थोडी खूब सिरियस टॉपिकाचेर बी घेतली जाल्यार एक्सप्लेन करप किंवा बॅकग्रावंड सांगप महत्वाचो. म्हणजे तुमी जर जिने दोन आमी स्क्रिप्ट बरयली गोध्रा हत्याकांडा नंतर, आणि तो एक फोटो तुमकां खबर आसा एकट्याला रट्ट तो कलकत्ताचो टेलर काय म्हणटा तो. हांव फक्त फोटो पळयलो आनी तो फोटो पळोवन आमी स्क्रिप्ट बरयली, थोडेशें रिसर्च केलें. तो बसयता आसतना भुरग्यां कडेन उलयलो की हें अशें आसा. सो कांय गजाली डेफिनेटली शेअर करप बऱ्यो आनीक इम्प्रूव्ड परफॉर्मन्स दिवपाक मेळटा. एक प्रश्न आयिल्लो आसा. So, is it better to explain the script to the one who is presenting it or a student? Who is? Is it better to explain the script to the one who is presenting it or a student? Yeah, that's what I said, no? की तुमच्या मुखार जाका तुम्ही स्क्रिप्ट प्रेझेंट करपाक लायतले तो खंयच्या लेवलीचो आसा तो तुमकां पयली रिडिंगा नंतर कळटा. डिपेंड्स अपॉन द एज ग्रुप अगेन. पूण एक फावट ताका कळना, कळ्ळो तेन्ना एक्सप्लेन करात. आनी तुमी जर खंयच्याय इन्सिडंटाचेर बेस्ड बी जर स्क्रिप्ट बरयल्या जाल्यार डेफिनेटली तो इन्सिडंट सांगपाचो. कित्याक हातूंतल्यान एक अभ्यास आसता. म्हणजे म्हाताऱ्याची एका घरांत रावपी एकटोच म्हातारो ताजे बद्दल जेन्ना तुमी स्क्रिप्ट बरयतात तेन्ना खंय तरी भुरग्याक तें दुख्ख कळपाक जाय. म्हणजे हांगा कशें आसा, हांगा स्क्रिप्ट लेखन सादरीकरण हो एक भाग जालो आनी अशे विशय सांगता आसतना मनीस म्हूण व्हडलो हो दुसरो भाग जालो. सो ती फिलिंग्स ताजे भितर उरपाक जाय, जी ती उरपाक जाय. ताचे खातीर काही गजाली डेफिनेटली सांगच्यो, स्क्रिप्टी रिलेटेड सांगच्यो, ताच्या आजूबाजूची गजाल सांगच्यो. सो तितलो भुरगोय तो रीच जातलो. सर एक प्रश्न आसा. फॅन्सी ड्रेसाचो बेस आणि आप उलोवपाच्या बेस हातून कितें फरक आसता काय आसूं जाय? कॉस्ट्युमाक कांय फरक नासता. म्हणजे कॉस्ट्युमाच्या हांगा तुका चड क्रिएटीव म्हणजे फॅन्सी ड्रेस सुद्दां कसो फॅन्सी ड्रेसाची कॅटेगरीज जाल्यात आतां की थोडे कडेन राष्ट्रीय नेत्याची वेशभूषा म्हणटात थंय तुका ऑप्शन कांय नासता.
थोडे कडेन तुका क्रिएटीव पेन्सिलेस करपाक मेळटा म्हणजे कोण झाड जाता कोण सोंसो जाता आनी कितें तें ड्रेस कॉस्ट्युम्स जो आसा तो दोनी कडेन तितलोच इम्पॉर्टंट पूण हांगा कशें आसा हांगा कॅरेक्टर मेन आनी कॅरेक्टराक सोबो सारको कॉस्ट्यूम जाय म्हणजे फाल्यां सामको गरीब दाखयतात आनी ताका जर म्हणजे म्हाका याद जाता एखाद्या तुवें त्या ग्रुपान आसूं शकता तुमी बी स्कुलान एक फावट कला अकादमींत नाटक करता आसतना भुरगे नवे बनियान घेवन येताले सामके नवे बनियान आनी गांवांतलो सीन आसतालो आनी मागीर आमी दोग तीग जाण टिचर आनी भुरगीं भायर वचून ती मातयेंत ती बनियान लोळोवप ताका बुराक काडप आनी कितें करताले कित्या खातीर करताले की गांवांतलो सीन दाखयता आसतना कामा वेल्यान परत आयले ते लोक दाखयता आसतना तकी बनियान जर लोकांक दिश्टी पडली जाल्यार ते फिट बसत ना न्ही ते सो कॅरेक्टरा प्रमाणे कॉस्ट्युम्स आसतो दोनी कडेन आसतें कॉस्ट्युम्साचें म्हत्व दोनी कडेन आसता पूण हाका पेन्सिलेसाक कॉस्ट्यूम हे चड इम्पॉर्टंट की ताका दुसरी बाजू ना ती आतां आमी कितें केलां आमकां तो फरक कळना आनी मागीर आमी एक एक फावट 5-5 मिनटां भुरगो उलयता हें फॅन्सी ड्रेस न्ही ताचें नांवांकच आसा फॅन्सी ड्रेस मोनोलॉगाक तो विचार करपाक जाय की संगीता कितें गरज कितें प्रॉप घेता आसतना सुद्दां ती गरज पयलीं पळोवपाक जाय म्हणजे आसात एवेलेबल प्रॉप्स म्हूण खूब घेतली आनी तातूंत ती वापरलीच ना अशें जावपाक जायना Hello, sir. Sir, एक प्रश्न. क्लिफा प्रश्न घे. क्लिफा. Sir, can we use songs in the script? आम्ही स्क्रिप्ट इन सॉंग्स गितां यूज करपाक शकता? रवींद्र गावडे प्रश्न विचार. तुम्ही सॉंग्स घेवपाक शकता, तुम्ही पोएम्स बरोवपाक शकता, पूण फक्त ताजें लिमिटेशन्स कितें आसतले मे बी म्हाका दिसता एखादो प्रयोग असो जावपाक शकता की काव्यांतल्यानच तुमी म्हणजे हांगा कितें आसता खबर आसा हांगा एक्सपेरिमेंट करप गरजेचें हांव थोडेशें आनी एक मिनीट घेता की मराठीन भितर न्ही दिवाकरांचें नाट्यचा बूक आसा आनीक तांणी एका टायमाचेर तांणी नाट्यछटा बरोवपाक सुरवात केल्यो आनी तांचे नाट्यछटा खूब फेमस जाल्यो आनी ताजे नंतर ताकाच दिसलें की आपूण तेच त्याच पद्दतीचें बरयता सो ताणें एक्सपेरिमेंट करपाक स्टार्ट केलें आनी तातूंत भितर पंत मेले राव चडले म्हणून तो एक्सपेरिमेंट आसा आनी ते बरेचशे त्या वेळेले सक्सेसफूल एक्सपेरिमेंट सो म्हाका दिसता सॉंग्स कित्याक घेवची न्ही कोणें सांगलां की कोणें बरोवन दवरलां घेनात म्हणून मे बी तूं फर्स्ट टायम जेन्ना सॉंग्स घेतले आनी स्क्रिप्ट प्रेजेंट जातली तेन्ना तुका दिसतलें की आपणें सॉंग्स घेतल्यात पूण खंय तरी कितें तरी चुकता सो तूं परत ताजेर काम करतलें सो तो एक नवो ट्रेंड जातलो सॉंग्स घेवपाक जातात कविता घेवपाक जातात म्हणजे ताका बंधन कांयच ना अजून कोणाक कितें प्रश्न विचारपाचे आसा एकांकी प्रमाण भाशेचो हेळो येवप गरजेचो आप बोलपाक पार्श्वसंगीत व लायट इफेक्ट घेवपाक मेळटा ते स्पर्धेच्या नियमाचेर अवलंबून आसता पूण संगीता आनीक प्रेजेंट करपी तो कलाकार वॉयस मॉड्युलेशन ताजे एक्सप्रेशन ताजे हावभाव हे चड इम्पॉर्टंट बॅकग्राउंड म्युजीक लायट इफेक्ट ह्यो बाकीच्यो गजाली ताचो परफॉर्मन्स आनीक सुंदर करपा खातीर पूण मुळात आनीक आमचे कडेन हे एक्सपेरिमेंट खूब कमी जातात महाराष्ट्रांत बी थोडे कडेन एक्सपेरिमेंट अशे जातात जे नाटकाचे सुद्दां की एका स्पेसीचेर नाटक करप लायट्स नासतात इवन मेकअप ना म्हणजे फक्त तांचे ते अंगीक आनी वाचीक अभिनयाचेर फोकस करतात सो ह्यो बाकीच्यो गजाली आसात स्पर्धेक अजून तरी कोण घेना काही स्पर्धा आसतात जे रुल्स घालतात बिणाचो प्रश्न आसा एकांकी प्रमाण भाशेचो हेळो येवप गरजेचो नाट्यछटेच्या बाबतींत म्हणटा तूं हय येवपाक शकता आयले म्हण कांय हरकत ना एक प्रश्न आसा स्मिता सदनकर आप उलोवप लेखन करतना लेखक
मुद्द्याक धरून व्हावचे न्हय म्हूण कितें जतनाय घेवप गरजेचें वेळाची मर्यादा लक्षांत दवरतना. ओके, तो प्रश्न म्हाका हांगा दिसला. सो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जर कोणी बरयता जाल्यार बरयत रावचें. म्हणजे ओके चल, सो त्या वेळार मुद्दो किंवा टायमींग हो लक्षांत दवरचो न्ही. सो एकदां बरोवन जाली की तूं तुजी स्क्रिप्ट वाच. सो तूं जेन्ना तुजी स्क्रिप्ट परत रीड करतलें तेन्ना तुका दिसतलें की अरे ह्या गजालीची कांय गरज ना. तुगेलें तूंच तें कॅन्सल करपा लागतलें. तुका थंय ल्हान वाक्य सुचतलीं, तूं एडजस्टमेंट करपा लागतलें स्क्रिप्टी भितर थोडोसो. आनी अशें एक 2-3 फावट जालें न्ही की तुका मागीर तो ट्रॅक मेळटलो की हां हें अशें जाता, हें अशें. आनी मागीर तुका तुगे एडिटींग बी हळू कमी जातलें मागीर. कित्याक मागीर तूं बरयता आसतनाच मोजकेंच बरोवपाक शिकतलें. म्हणजे आतां पयलीं जेन्ना आमी एकांकिका बरयताले तेन्ना चल्ल्या 25 पानां 27 पानां बरयता व्हडले व्हडले हातांत भर डायलॉग बरोवप. आनी मागीर लक्षांत आयलें की कितें बरयलां तेंच परत परत रिपीट करीत आसात. सो एडिटींग करतना मागीर ती हळू हळू 13-14 पानां. मागीर आतां जेन्ना बसता तेन्ना लक्षांत येता की हां ना इतल्याचेर आमकां थांबपाक कळपाक जाय. हें आपोआप मागीर येता. मुद्द्याक धरून म्हणजे मुद्दो सोडून तुमी व्हांवची न्ही हाची काळजी घेवची. पूण प्रत्येक फावट तें जाता अशें ना. पूण जेन्ना सेकंड टायम तुमी रिडींग करता, रिरायट करता तेन्ना कळटा की हांगा आपूण आपल्यालो जो पॉयंट आसा तो सोडून मातशें भायर गेला. सो तितले मॅटर कॅन्सल जावपाचो. आनी इतलें करून जर तुमची स्क्रिप्ट 8 मिनटांची किंवा 10 मिनटांची जाली जाल्यार सुद्दां मागीर जेन्ना प्रेजेंटेशन आसा तेन्ना तुमी ताका एडिट करपाक शकता. तुमकां प्रेजेंटेशनाच्या वेळार दुसरी गजाल लक्षांत येतली की अरे आपणें बरयलें खरें पूण ह्या वाक्याक आनी हाका अशें लिंक लागना. सो मागीर तेन्ना एडिट करा. थँक्यू शिरीश भाई. फाटले 1.5 वर म्हणटा तेचे कवीन सर आमचे कडेन उलयतात. अजून हो विशय खोलायेन मांडपाची ताकद कवीन सरा कडेन आसा. प्रश्न कोणाक आसा जो मुजरत विचारूं येतात. नाजाल्यार बाय क्लिफा फेर्नांडीस हाजे कडेन मागता की ताणें उपकाराचें उलोवप करचें. आयज कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत वाक्यान आयच्या व्याख्यानाचो विशय आशिल्लो आप उलोवप, लेखन आनी सादरीकरण. आमचे व्याख्याते सर कविंद्र फळदेसाय, लेखक, शिक्षक ह्या विशयाचेर आमकां ताणें बरे तरेन मार्गदर्शन केल्ल्या बद्दल खूब दिनवास सर. आनी आयची ही कार्यावळ सुंदर रितीन घडोवन हाडपाक आमचो साथ दिल्ल्या बद्दल आनी ज्यांनी ह्या व्याख्यानात सहभाग घेतलो आनी व्याख्यान यशस्वी केलें. हांगा 100 परस अदीक तर फेसबुकाचेर कार्यावळ लायव्ह आशिल्ली. तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. ही कार्यावळ जैतिवंत करपाक तुमचो साथ लाभिल्ल्यान सगळ्यांक परत देव बरें करूं म्हणटा. आनी हाज्या फुडल्यो ज्यो कार्यावळी जातल्यो तांकां तुमी असोच उपाट प्रतिसाद दितली म्हूण आस्त बाळगिता. सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं आनी सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. हांवें एक व्याख्यान सोंपता.